साद्या काळाचो 17वो शुक्रार पयले वाचप लेवीशास्त्रीच्या पुस्तकांतले वाचप। सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय। पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचे पास्क, त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामीर उंड्याची परब सुरू जाता। 7 दीस तुमी बेकामीर उंडो खावंक जाय। पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत चलोवंक जाय। तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय। 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय। 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस, तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय। सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय। सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय। साबताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय। साबताच्या दुसऱ्या दिसा तावन म्हणजे तुमी समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसा तावन 7 हप्ते तुमी मेजूंक जाय। 7व्या साबताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजूंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोवंक जाय। 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राजिताचो दीस, त्या दीस तुमी पवित्र जमत चलोवंक जाय। तुमी उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय। इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुमी सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची। पयल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची। तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय। 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बलियो भेटोवंक जाय। दाबाजीक सभेचो दीस हो, तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय। सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे। ह्या उत्सवाक इस्रायलितांच्यो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासलेल्यो बलियो, होम बलियो, अन्न बलियो, बलिदानां आनी पिवनदानां हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय। देवाचे उतर हे कीर्तन, आमासेक कोंब पुंका तशेंच पुनवेक आमच्या उत्सवाच्या दिसा हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, जाकोबाच्या देवाचो आदेश। इजिप्ताचेर झूज करूंक देव गेलो तेन्ना ही आज्ञा झुजेक ताणें दिली। एक अपरिचीत काळो हांवें आयकलो, ताच्या कांदा वयले वजें हांवें काडलें। हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतले भायर काडलें। तुजें तोंड उगड, हांव तें भरतलों। पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतराक कान दिलो ना। इस्रायल परजा म्हाका काळजाली ना। मातेवा प्रमाणे सुवार्ता हो सुतारेचो पूत न्हे। मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हे, आनी जाकोब जुजे सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हे। हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हे, तर हाका हे सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो। देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान चुकना आपल्या माय गांवांत आनी काळशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना। आनी तांकां भावार्थ नातल्लो देखून तांचे मदें तांणी चड आसार्यां केली नात। देवाचें उतर हे